नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कोरोना महामारीच्या भयच्या वातावरणाच्यान भायर येवन शुक्रवार आणि शनिवार 2 दिवस गणेश उत्सव उमेजीन आचरण जालो। सरकाराले कोविड नियम एकातल्यान जाल्यार अनेकातल्यान कोरोनाची भय, तशेंच पयस आशिल्ले कुटुंब सदस्याक सैऱ्याक येवंक मेळना म्हणून एक बेजार। तरी भी संप्रदाय पारंपारीक गणेश चतुर्थी आचरण करची उमेद आनी भक्ती। कसलेय बी संकट येयल्यार टाण उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तेतूंत कारवार तालुक्यात भक्ती श्रद्धापूर्वक गणेश चतुर्थी अगदी उमेजीन आचरण केली। गणेश चतुर्थी दिवस शुक्रवाराक प्रतिष्ठापन केल्ले गणेश मूर्ती शनिवार सांजेचेर विसर्जन केले। मिरवणूक करनासतना सरळपणान गणेश मूर्ती भाईंत, तळ्यात, समुद्रात, न्हंयत अशे ज्या ज्या लोकांक खंय अनुकूलता आसा थंय गणेश मूर्ती विसर्जन करून श्री गणेशाल्या कृपेक पात्र जाले। 2 दिवसाचे गणेश चतुर्थी आचरण शनिवाराक संपन्न जाली, पण काही लोक 5 दिवस, 7 दिवस, 9 दिवस तशेंच 11 दिवस पर्यंत मूर्ती दवरून घेवन पूजा करतात। गेल्ल्या 2 आठवड्याच्यान खूप प्रमाणात पडत आशिल्लो पावस शुक्रवार आणि शनिवाराक मात्र कमी जाल्ल्यान गणेश चतुर्थीच्या उमेजीक आनी थोडो रंग येयलो। सरकाराले नियमाचे पालन करून सार्वजनिकान गणेश उत्सव अगदी उमेजीन आचरण केलो। बीजेपीन कितें बी केल्यार ताका विरोध करचे, टीका करचे काँग्रेसाक एक वायट संवय लागला अशें प्रायमरी एंड हायर एज्युकेशन मिनिस्टर BC नागेश यांनी सांगले। होन्नावर तालुक्याच्या बंगारमक्की श्री मारुती रेसिडेन्शियल स्कुलाच्या दशमानोत्सव कार्यक्रमाक येयले प्रायमरी एंड हायर एज्युकेशन मिनिस्टर नागेश यांनी अभ्यासक्रम पुनरावलोकन समिती अध्यक्ष नेमणूक करचे विचारा संबंध काँग्रेस विरोध करचे बदल पत्रकारान तेमकां विचारिल्ल्या प्रश्नाक तेमी उत्तर दिले। बीजेपीन कितें बी केल्यार ताका विरोध करचे, टिका करचे काँग्रेसाक एक वायट संवय। काँग्रेसाक प्रशासकीय पक्ष जावन घेवन वर्तन करून संवय आसा, पण विरोध पक्षात रावन घेवन संवय ना आनी तेमकां कितेंच खबर ना। काँग्रेस सगळे कडेन जात धर्म आड हाडटा। वोटा खातीर धर्म उपयोग करची कर्म काँग्रेस पक्षाची जाला। अभ्यासक्रम काँग्रेसान कित्याक बदल केल्ले? विद्यार्थ्याक शिकेचे अभ्यासक्रम सारके आसा की ना हे पळेच खातीर समिती केला। गेल्ले फावटी काँग्रेसान अभ्यासक्रम बदल केल्ले तेन्ना टिका केलना कित्याक? खंयचे बी अभ्यासक्रम केल्यार 10 ते 15 वर्स उरता अशें तेमी सांगले। पयली ते 5वी विद्यार्थ्याक शाळा सुरू करचे बदल विचार करतले, तेजे बदल सगळी तयारी बी जाल्ली आसा। जाल्यार तांत्रीक सल्ला समितीचे अभिप्राय घेवन नंतर शाळा सुरू करूंक क्रम घेतले अशी तेमी माहिती दिली। ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು BJPನವ್ರು ಮಾಡಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಬೇಕು। ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನೇ ಶಿವಕುಮಾರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 10 ವರ್ಷ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। राष्ट्रीय वनशहीद दिवस आचरणेच्या कार्यक्रमात प्रमुख वरिष्ठ सिव्हिल न्यायाधीश NM रमेश यांनी एक पद सांगून शहीद जाल्ल्याक याद केले। जिल्हा केंद्र कारवारचे वन विभागाचे कचेरी आवारात आयोजित केल्ले राष्ट्रीय वनशहीद दिवस कार्यक्रमात प्रमुख वरिष्ठ सिव्हिल न्यायाधीश NM रमेश यांनी शहीद स्मारकाक पुष्प समर्पण करून भाषण करचे वेळाचेर शहीदाक याद करचे पद सांगले। पर्यावरण वन रक्षण करूक आपलो जीव त्याग केल्ले शहीद जाल्ल्याक आमी याद दवरून घेवची काम करूंक जाय। फुडले पिळगेक वन आनी बरें पर्यावरण राखून दवरच्या कार्यात तेमगेले श्रम खूब आसा अशें तेमी सांगले।
ಜನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದ ಕುಂಕುಮ ಭೂಮಿಗೆ ನಮಿಸೋ ಅರಣ್ಯ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ವೀರ ಧೀರರ ಸ್ಮರಿಸೋ गणेश चतुर्थी आचरण करच्या घरात किंवा सार्वजनिक स्थळार गणेश विग्रह दोन अलग अलग अलंकार करचे पयली लागून चलत येयला. तशेंच कारवार तालुक्याच्या बिरतूल बागेच्या एक घरात वर्सान वर्स चवथीचो अलंकार वेगळो आनी आकर्षणीय रावता. चित्ताकुला ग्रामपंचायती भागात येवचे बिरतूल भागात अभि उल्हास नायक हेमगेल घरात गणेश चतुर्थी आचरण करतात आणि दर वर्स हेमी अलग अलग डेकोरेशन करून लोकांक आकर्षित करतात. चवथ म्हणल्यानंतर अलंकाराक रंगाचे पताके लावचे कारवारात सामान्य, पण पताके लावचे कडेन बी कला दाखोवचे प्रयत्न उरता. तशेंच अभि उल्हास नायक हेमी पताक्याचेर ईश्वर लिंगकन अलंकार केला. गेल्या वर्साक हेमी भारताचे नकाश केल्ले. तशेंच दर वर्स हेमी आपली कला भायर घालतात आनी लोकांक प्रदर्शीत करतात. एक नजर घाला मंगळवारच्या पंचांगाचेर. शनिवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी होन्नावर 1 आणि शिरसीत 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,048 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 54,053 लोक ट्रिटमेंट घेवन बरे जाले आणि 228 लोक अजूनही ट्रिटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पांयान 767 लोक मरण पावलात. आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव करू. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.